मंत्रिमंडळात बदल जातकीर फ्रांसिस डिसोजाक काढलो म्हणून म्हापशेचे नगरसेवक उलयले। ग्लेन टिकलोक मंत्री केलो ना म्हूण हळदोणचे सरपंच उलयले आणि आता भाजपाचो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो स्वता खातीर आपुणूच उलयलो। 3000 सरकारी नोकऱ्यो अजून उक्त्यो केल्यो नात हे निमते घेवन ताणें मुख्यमंत्री परिकाराचेर फोग काडलो। मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर राजीनामो दिवपाची धमकी दिली आणि सरळ सांगले फुडल्या 6 म्हयन्यांत विधानसभेची वेंचणूक शर्त जातली। भाजपाचो हो तरणाटो आमदार अचकीत आपल्याच सरकाराचेर चाळवला बेकारीचे निमित्त घेवन। ते खातीर ताणें मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां आनी आपल्या पर्राच्या गांवकाराचेर आनी राजकीय गुरूचेर अक्षरशः फोग काडला। तो कसो चाळवला तो पळयात। 3000 पोस्ट वेकंट आहा सगळे डिपार्टमेंटांनी, तितून गोवा पुलिसान हायेस्ट पोस्ट वेकंट आहा। 2012 म्हाका उगडास येता मनोहर पर्रीकरान जे गोवा पुलीस 500 घेतलेले, दॅट वॉज द लास्ट रिक्रुटमेंट ऑफ गोवा पुलीस एज कॉन्स्टेबल्स। मायनिंग बेल्टांतले लोक अस्वस्थ जाल्ले आहा, म्हणजे एक भूकंप येयल्ल्या भाशेन तसले सिट्युएशन जाल्ले आहा ऑन एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड। हांव नको द रिजन्स बेस्ट नोन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर why he is sitting with all these files. I request him through this letter, please give one of your ministers the job to give the vacancies to the people of Goa. काय youth even citizenship सोडून पोर्चुगीज पासपोर्ट करून थिंगासोर आमचे लंडन कामाक गेल्ले आहा, ते इतल्याकूच लागून गेले की आमचो गोंयचो सरकार इज नॉट टेकिंग केअर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ गोवा। The middle class people, the lower middle class people are the biggest sufferers. आणि म्हाका दिसता यांचीच चळवळ पळोवन मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो आणि तेका लोकांनी 21 सिटां दिल्ली की तो ही चेंज घडोवन हाडटलो म्हणून। पण आयज सगळ्या लोकांक कळ्ळें आहा की ही चेंज जी घडोवन येयल्ली त्या टायमार ती लोकांक कडेन जे उतरां दिल्ली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मनोहर पर्रीकरान ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा। वो गोंयकारांचो सरकार म्हणून 2017 मनोहर पर्रीकरान भाशण दिल्लें गव्हर्नर पॅलेसीन। वो गोंयकारपणाचो सरकार, आमी गोंयकाराची काळजी घेतले, आमी गोंयकारांक पळयतले, आमी गोंयकारांक सांबाळतले, ही उतरां खंय गेली आयज। शुक्रारा सकाळी कळंगुटे पत्रकार परिशद घेतकीर मायकल लोबो सांजे खाण अवलंबितांक तेंको दिवपाक पणजे आझाद मैदानाचेर पावलो। थंय आशिल्ल्या आपल्याच पक्षाचे 2 खासदारांचेर ताणें सडीक टिका केली आनी केंद्र सरकार वट हुकूम काडना जाल्यार राजीनामो दितलो अशी धमकी दिली। वो आवाज आयज म्हाका दिसता दिल्ली पासून पावपाक जाय, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। दिल्ली पासून पावपाक जाय। चीफ मिनिस्टर जो आमचो एम्सान आहा ऍडमिट, त्याच्या कानान बसून हो आवाज पावपाक जाय। चालू करा, चालू करा, गोंयचें मायनिंग चालू करा। आयज सेंटराक आमचो सरकार आहा, गोंयांत आमचो सरकार आहा, कित्याक जायना हें मायनिंग चालू? कित्याक जाय आमकां खासदार? वाय गोवा इज टू रिप्रेझेंट इन दिल्ली? इफ यू कॅनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लेम, वी डोंट वॉन्ट यू। कित्याक जाय तुम्ही? दोगूय जाण खासदार आहा, एक मंत्री आहा, एक खासदार आहा। आमचे कितें काम करपाक जाय बीजेपी पार्टीचे ते फास्ट वयता, अमित शाह मेळटा, अपॉइंटमेंट घेता, सगळे कामां करता, आपली कामां सगळी करता। ह्या लोकांची जोपर तुम्ही कामां करचे ना जाल्यार तुमकां रायट ना फुडल्या फावटी फॉर्म भरपाक। जोर तर पंतप्रधानान प्रायम मिनिस्टरान जर तर जाय जाल्यार तेणी ऑर्डिनन्स हाडूंक जाता, सगळ्यो खाणी आहा तितल्यो चालू करूंक जाता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हांव इतलेंच म्हणटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आनी आय एम 100% शुअर दॅट काँग्रेस पार्टी हे ऑब्जेक्शन हाडची ना। आनी आय एम रेडी टू इवन रिझाइन अलॉंग विथ ऑल द पीपल। हाचे पयलीं सकाळचे पत्रकार परिशदेंत उलयतना मायकलान मान्य केलें की युतीचें हें सरकार स्थिर ना। भाजपाचो तो पयलोच आमदार जाणें सरळ सांगलें परिस्थिती पळयल्यार दिसता मार्च मेरेन लोकसभे वांगडा विधानसभेची वेंचणूक जातली हातून मात्तय दुबाव ना। तुम्ही दिल्लीक वचा,
डोंट गो टू आस्क फॉर पोर्टफोलियोज आर नॉट इम्पॉर्टंट. आयज लोक आशेल्ले आहा. आय एम नॉट एंग्री बिकॉज आय एम नॉट मेड मिनिस्टर. दॅट इज दॅट डिसिजन. मिनिस्टर जालो म्हणून कितें व्हडले खोडपा वचोन फोडूंक ना. आतां जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी खंयची खोडपा फोडल्या म्हाका सांगूनी कितें केलां. I am not saying CM should be replaced. There has to be solution coming to this. Alliance partners are also looking at the situation which is going out of hand. Somewhere in March, April, both elections together, it looks like the way the government is going on, it looks like the election is coming within 6 months. Whoever may say anything, I foresee an election in 6 months. मुख्यमंत्र्यांची भलायकी कशी आसा हाचेर सरकाराचे कसलेंच बुलेटिन येना. फकत भाजपाचे फुडारी येतना वतना सांगीत असतात दिल्ली ताची परिस्थिती सुधारता. मात मायकलान सांगले ते वेगळेच. पळयात तो कितें सांगता ते. People are sympathetic to the chief minister's ailment. जो सीख जाला तो sympathetic सगळे आहा. तेजो जो दुस्मान आहा तोय sympathetic आहा. सगळे जाणा आमी रडले पूण रडोन काम जाता. जे आमचे अलायन्स पार्टनर आहा तेणी मनोहर पर्रीकराक कानान सांगचें वचोन. कित्याक ताका डायरेक्ट सांगल्यार हे कळचें ना. कानान सांगपाचें ताका वचून की ही गोंयकारांक आयज गरज आहा म्हणून. चीफ सेक्रेटरी आनी मनोहर पर्रीकर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तो ताका मेलूय धाडटा हांव. कित्याक तो मेल वाचता खंय फोनार. ताका तो कितें सांगता तें आमकां सजमना आनी आमी ताका कितें सांगता तें ताकाय सजमना. कळंगूटच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.